मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयनो मर्याळ म्हयनो, प्रत्येक जावन तेर्साच्या देवासावाक समर्पण दिल्लो म्हयनो. आनी ह्या म्हयन्यांत मिसावाचें विशेष काम आमी करता. मिसावा खातीर मागता आनी मरी माई द स्टार ऑफ इव्हँजलायझेशन पवित्र पुस्तकाची वळख दिवची, जेजूची वळख दिवचें एक नेकेत्र म्हणून तिका आमी म्हणटा. तिचे अभिमान दवरून ह्या म्हयन्यांत हर एका शेनवारा आनी आयतारा सांजेर 7:30 तावन 8:30 पर्यंत मरये विशांत नियाळ करूंक प्रत्येक जावन मरी माई काकुळटीची आवय, बोरवोशाची आवय आनी तशेंच स्थळांतरकाराची शेकाय ह्या विशांत सडीत जाणवाय जोडूंक प्रसंग आसतले. तितले मात्र न्ही आसतना जेजू बापाचो खरो मिशनरी आमकां मेळिल्लें तिदोडें मिसांव खंयचें आनी आमी पवित्र सभेंत हें मिसांव कशें करयेत म्हणल्या विशयांती प्रसंग आसतले. तशें तेर्साक सांगाता मेळया, प्रसंग आयकुया, देवाच्या उतराचेर नियाळ करया, जेजूचो खरो मोग करया, जेजूचो मोग हेरांक दिवया, आमीच जेजूचे बरे खरे परिणामकारी मिशनरी जावया. तुमकां समेस्तांक ह्या सांजेच्या कार्यक्रमाक, शेनवारा आनी आयताराच्या कार्यक्रमाक हांव आपोवणें दितां. हांव देव बरें करूं म्हणटा डिवायन TV आनी तशेंच मंगळज्योती, केंद्र कम्युनिकेशन सेंटर, पोंतिफिकल मिशनरी मेळ हांच्या निर्देशकांनी तांणी काडल्या वावंटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रसंग दितल्या प्रसंगदारांकी हांव धन्यवाद पाठयतां. तुमकां परत बागी मिसावाचो आनी तशेंच तेर्साचो म्हयनो मागता. मरी माय तुमकां आदार दिवं. सांजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, रोजारीचो म्हयनो हो कोंताचो तेर्स कर्ण आमच्या कुटुंबा पासत आनी सगळ्या संवसारांतल्या कुटुंबा पासत तशेंच आमच्या पवित्र सभेच्या मिसांवा पासत मागोवंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. हे दिशेन आयच्या दिसा मोरी काकुळटीची आवय ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आमी सक्कडी एका विशिश्ट संकश्टाच्या काळार आसा. आमी जाणाव हो काळ कोरोनाचो काळ, बियाचो काळ, काळोखाच्या मोडांनी आनवारांनी भरलेलो काळ. देखीक कितें जालें ह्या काळार? आदल्या डिसेंबरांत तावन आमी म्हणयेत, पूण आमच्या गांवांत एक मार्चांत तावन आमी म्हणयेत. जायत्यो संगती जाल्यो. कितें जालें? लॉकडावन बंद जालें, सक्कडी बंद जालें. बंद करनातलें बंद करीचें पडलें. सक्कडांनी भितर बसाचें, कुटुंबाच्या आनी कुटुंबाच्या सान्या मदेंत बसाचें पडलें. ह्या मुखार जायतीं आनवार आयलीं, नश्ट जालो. कामां मस्त जाणांची गेल्यांत, पयशे नात. व्हडले व्हडले व्यापारिस्त या बिझनेसमॅन आमी म्हणटा, व्हडल्या व्हडल्या स्थानार आसले मनीस सकयल आयल्यात. तांची कामां बंद पडल्या. जायतो लोक कश्टांक सांपडल्या. आमी कश्टांत आसा. मनशा कडेन उलोवंक जायना, भरसूंक जायना सुलाभेन पयलेंचे परी.
आनी चिंतले बरी आतां करूंक जायना. एका रितीचे विशेष संकश्ट ह्या संकश्टाचो काळ आमी म्हणयत. दुसरें आयल्या वार मस्तो आवड आयलें, मस्तो पावस आयलो, चिंतिनातले बरी आयलो, चिंतिनातल्या वेळार आयलो, घरां बुडलीं, बेळें नास जालें, जेवंक ना, दिसपडतो ग्रास गेलो, परत कर्ज करची परिस्थिती आयली, असलें होगडायचें पडलें. आनी एका रितीचे अनवार कोरोना पिडा म्हूण हेर पिडेंकी आसतनाय ताका गमान गेलें ना. ह्या पिडा आयल्यार आस्पत्रेक वयची परिस्थिती भिरांकूळ जाली. कर्ज सोडलो, ह्या वचोंक जायना, असले संगती आयले. ह्या सगळ्या अनवारां मदें आमची भुरगीं कश्टालीं आनी कश्टातात. ऑनलायन क्लासी सुरू जाल्यो, ताचे मुखांतर जायते संकश्ट, टेन्शन हें पुरा सुरू जालें. अशें युवा जाणां कश्टालीं आनी प्रायवंत कश्टातात, वडिलांय कश्टातात, सगळीं कश्टातात. एका रितीन सांगचें जाल्यार सगळो संवसार कश्टांत आसा. ह्या कश्टां मदें ह्या दिसांनी साबारा मदें म्हणयत आमचें तें एक सवाल उदेता. कसलें सवाल? देव कित्याक आमकां अशें कश्टिता की म्हूण. थोड्यांनी म्हणलें आसा देव ना, आनी म्हाका मीस आनी पुरा नाका, इतलीं मिसां करन कितें फायदो जालो, इतलें तेर्स करन नोवेनां करन कितें फायदो जालो, देखून म्हाका ही गरज नाका, म्हाका मागणें नाका, म्हाका धर्म नाका म्हणून धर्म सांडून गेल्ले मनीस पर्यंत आसात. तितल्या मात न्ही, देव कित्याक आमचेर काकूळट दाखयना, आमी इतलें मागचें सोडूंक ना. थोडे म्हणाले निरंतरी आमी मागता, इगर्जांनी मागता, आतवयर घालून मागता, नोवेनां करता, घरा भितर मागता, ऑनलायन मागता, पूण देव आतां जाल्यार आमचेर कित्याक काकूळट दाखयना. असली जाप. हेर मनशांक मात्र तो कित्याक वयर हाडटा म्हणलें थोड्यांच्या मतींत आयलां. म्हज्या भावार्थांत हांव जियेतना भावार्थांत जियेनातले थोडे वयर येते आसात, तर तांकां देव नागी, आमकां देव नागी, तांकां मात्र देव आसा की तांचेर काकूळ दाखयले बरी भोगता. ही सगळीं सवालां संवसारी सवालां आनी सामान्य सवालां, मनशाच्या अस्कतकायेंत येवचीं सवालां. हाका थोडे जापी मनीस दिता, तेय संवसारी जापी. पूण आज आमी आयकल्ल्या सुवार्तेंत आनी आमी करच्या नियाळांत ह्या सगळीं सवालांक एक जाप आसा. आनी ती जाप आसा सर्गींच्या बापाची जाप, देवाची जाप, ताणें धाडिल्ल्या पुताची जाप, पवित्रात्म्याची जाप. ती आमी सारकें समजल्यार जायते न्ही सगळीं समस्या म्हणयत परिहार जातात आनी आमी बरीं जाता. ह्या रोजारीच्या म्हयन्यांत हो नियाळ करूंक मोरीस आमकां सांगता. हे कश्ट आयल्यात जाल्यार कित्याक आयल्या म्हूण ती सांगता. 1917 फातिमा गांवांत सबार गडेन सबार पावटी मोरी दिश्टीक पडली. ताच्या सांगाता हेर कडेनय ती दिश्टीक पडल्या. लुड्स गांवांत बेर्नादेत सुबीरू ह्या भुरग्याक ती दिश्टीक पडली सबार कडेन. आनी हर एक कडेन मोरयेन एक संदेश दिला आनी त्या भुरग्यांनी तो आयकला आनी तांणी प्रगट केला, पवित्र सभेन प्रगट केला. आनी तो संदेशांत आसलो एक संदेश एकच कसलो की म्हळ्यार संवसार पातकांत बुडला. देवाक एका रितीचो राग आयला, बेजार जाला ताका. देखून हे अनवार ही पातकां दुसऱ्या माजूजाच्या वेळार जाल्लें घडीत निवारूंक, हें कर्ग उणें जावंक सदांच कोंताचो तेर्स करा. आनी त्या तेर्सा मुखांतर म्हजे मोरी म्हणटा, म्हजे मुखांतर तुमी विनंती करा आनी हांव म्हज्या पुता लागीं तुमच्या आनी म्हज्या जेजू लागीं विनंती करून तुमकां सोडवण हाडटलीं
आनी जायत्या जाणांनी तें केलां तांकां बरेंपण जालां पवित्र सभाका साक्ष देखून मोरी काकुळतीची आवय सादारणाची सामान्य आवय न्ही मोरी काकुळतीची आवय हाचे विशयांत गूंड नियाळ आमी करया तर असल्या परिस्थितींत जियेतना मोरी काकुळतीची आवय जायचे जाल्यार कारणां कितें हाव मेरी इज द मदर ऑफ मर्सी मोरी काकुळतीची आवय कित्याक वाय शी इज मदर ऑफ मर्सी पवित्र पुस्तक आमकां साक्ष मोरी काकुळतीची आवय जायचे जाल्यार जेजू क्रिस्ता वरवीं जेजू क्रिस्त नातलो जाल्यार मोरी ना मोरयेचें पवित्रपण मोरयेक दिवचो आमी मान आसा जाल्यार तो आमी दिवचो जेजू वरवीं आनी ह्या मुखांत जेजू सरशीं आमी येता आमी आराधन करचें जेजूक मात्र मरयेक आमी आराधन करिना थोडे सूख समजल्यात मरयेक आमी आराधन करता म्हणटात मरयेक आमी आराधन बिलकुल करिना मोरी आमचे बरी मनीस पूण ती विशिश्ट मनीस ती देवाची आवय आनी आमची आवय हें आमी समजून घेवंक जाय देखून ती काकुळतीची आवय आज आमी समजोवचें काकुळतीची आवय तर काकुळतीची आवय म्हूण समजचें जाल्यार पापा फ्रांसीस ह्या दिसांनी आयल्यावर ताणें लादिनेंत मेळयले 3 उले आसात मोरी काकुळतीची आवय मोरी बरवशाची राणी मोरी स्थळांतरकार म्हणजे मायग्रंट्स हांची ती शेकाई देखून आज ती काकुळतीची आवय कित्याक खातीर तर काकुळत म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमी समजोंक जाय काकुळत म्हळ्यार कितें इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार ए लव that responds to human need in an unexpected or unmerited way. A love that responds to human need in an unexpected or unmerited way. तशें म्हळ्यार मनशाच्या गरजांक स्पंदन करचें मोगा वरवीं स्पंदन करचें अर्थ मनशांच्या गरजो म्हळ्यार कुडीच्यो गरजो आसात ताच्या किसड आत्म्याच्यो आनी मतीच्यो गरजो उपरांत कुडीच्यो गरजो ह्या सर गरजांक सर क्षेत्रांनी स्पंदन करचो मोग जावन आसा ह्या मोगान स्पंदन करचेंच जावन आसा आनी ते जावन आसा ती जावन आसा काकुळट कशें स्पंदन करचें कोणेय सांगोन मात्र न्ही मस्तुपुटी कोणेय सांगोन या कोणेय विचारून आमी स्पंदन करता हांगा दैवीक दृश्टेन इसार नासतना पळोवन अवलोकन करून देवा खातीर देवाची खुशी समजोन चिंतिनातले परी अनएक्सपेक्टेड आनी कितेंच फाटीं आशा नासतना हांवें केलां म्हूण गाजय नासतना आनी ताणें म्हाका दिजय म्हणलें फाटीं आशा नासतना त्या मनशांच्या गरजांक स्पंदन करचें ती जावन आसा जिणी जेजू क्रिस्ताची ताका जाल्यार मात्र हांवें क्रिस्तांव म्हणूंक म्हाका हक्क आसा नांतर सक्कडी वाऱ्यार उलयल्ले बरी हाका म्हणटात काकुळतो दुसरें काकुळतो मोग आनी बोगसाणें आटापता पवित्र पुस्तका प्रमाणे पाप साहेबान आमकां शिकयल्या प्रमाणे आनी क्रिस्तांव दोतोरणी कातोलीक दोतोरणी प्रमाणे म्हणजे कातोलीक पवित्र सभेच्या दोतोरणी प्रमाणे काकुळतो म्हळ्यार मर्सी म्हळ्यार मोग लव आनी बोगसाणें फोगिवनेस तें आटापता तें नासतना काकुळतो दाखोवंक साध्य ना तिसरें पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां जायत्यो संगती काकुळटी विशयांत आयकोंक मेळटात आमचो देव बाप काकुळदार आवर गॉड इज मर्सिफुल अँड ग्रेशियस दुसरो इतिहास पुस्तक अध्याय 30 वळ 9 2 Chronicles 39 एक्झोडस निर्गमन 30 आनी 4 अध्याय वळ 6-7 एक्झोडस 34 6-7 हिब्रूस हेब्रेवां बरयलें पद 9व्या सोल्ल्यान
अध्याय 4 12 आणि तावन 16 4 12 to 6 कीर्तन 103 8 या साम 103 कीर्तन 85 साम 85 सगळी अशे मस्त संगती आसात मस्त गडे आसा इतल्यान सांगतात की देव बाप काकुळदार देव बाप काकुळटीवन गॉड इज मर्सीफुल तो कुरपेन बरलोलो ह्या सगळ्यांनी एक विवरण केलां की काकुळतू नासतना देव बाप ना काकुळतू आनी सत आनी इल्लेशें ताका विवरण दिलां काकुळत मात्र न्ही काकुळत आनी सत सांगाता मेळटात सत आनी काकुळत सांगाता नासतना जायना देखून काकुळत दाखयतना सत ही आसा जे आणि ते सांगाता मेळ्ळ्या वेळा मात्र मनशामध्ये समाजामध्ये कुटुंबामध्ये नीत आणि शांती उपजाता पवित्र वांजेलांनी आमकां मातेव मार्क लूक जुवांव काकुळती विशयांत जेजूच्या काकुळती विशयांत विवरण करतात मुखार आमी समजून घेवया जेजूची सगळी जिणी काकुळतीन भरलेली मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकता माथेवाक आपयल्या वेळार ताणें इतलेंच म्हणलें आज भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक देखून तो म्हणालो म्हाका जाय काकुळट म्हाका जाय दया न्हय तुमचें बलिदान बायलो शो आडंबर म्हाका नाका म्हाका जाय पयलें मनशापण दया काकुळट त्या खातीर हांव आयिल्लो सेवा दिवंक हांव आयिल्लो ह्या उतरांचो अर्थ शिका म्हणून जेजून तो सांगलां पापा फ्रांसिसान काकुळटीचें वर्स म्हणून पासारिल्लें ह्या वेळार एक दस्तावेज दिल्लें मिजरेकॉर्डियस उल्तुस काकुळटीचें मुखामळ ताणें म्हळें मर्सी इज नॉट दॅट एब्स्ट्रॅक्ट काकुळट एक समजानातली मोती कोसानातली संगत हे सोबद न्ही तो बागार ती काकुळट आमकां भितर तावन भायर हाडची फ्रॉम इन टू आउट भितर तावन परिवर्तन कर भायर हाडची म्हणजे काळोखांतावन उजवाडा काडची तो एक शगूण जावन आसा आनी तो जेजू कडेन आसल्या त्या संबंधान येता इट कम्स फ्रॉम पर्सनल रिलेशनशीप विथ जेजस पूण तो संबंध कसो फकत मागणें केल्ल्यान संबंध न्ही ताच्या की सडीत तो संबंध म्हळ्यार म्हाका जेजू कोण म्हूण कोत्ता आनी हांव कोण म्हूण जेजू कोत्ता हांव भाग्यवन न्ही हांव एक पातकी आनी जेजू भाग्यवन तें म्हाका कळीत आसा गुणायन कळीत आसा आनी तें समजूनचें आनी येवचें केदाळा तो संबंध समजोवचो आनी येवचो केदाळा गे म्हळ्यार तो संबंध बोगसाणें राजी संदन मोग आनी सत जियेल्ल्या वेळार हांव जेजू थंय आनी जेजू म्हजे थंय आनी त्या काकुळटीचो अनुभव आमकां जाता देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा जीजस क्रायस्ट इज द फेस ऑफ गॉड्स मर्सी जेजूक पळयतना बापाची काकुळटूच आमी अनुभव करता जेजूक पळोवचें म्हळ्यार दोळ्यांनी मात पळोवचें न्ही अनुभव करचें एक्सपिरियन्सींग जीजस क्रायस्ट इन आवर लायफ देखून काकुळट म्हळ्यार भायल्या दृश्टेन आमी समजल्या एक रितीचो मोग आनी बोगसाणें ह्या मोगाची जाप मनशाच्या परिस्थितीक मोगाची जाप पवित्र पुस्तकाच्या दृश्टेंत आमी समजल्या पोरण्या सोल्ल्यांत देव बाप काकुळदार इस्रायल परजेक बंदड्यांत आसतना पातकान पडिल्ल्या वेळार कश्टांत आसतना सदांच सांगात दिवन मैजे मुखान पात्र्यार्का मुखान प्रावाद्या मुखान सांगात दिवन भायर हाडूंक आनी निमाणें ताज्यात पुताक धाडून आमकां सोडयल्लो ती काकुळट विविध हंतांनी तें आमी समजून घेतल्या पवित्र सभेचे शिकवणेन काकुळट म्हळ्यार
आमी समजून घेतल्या जेजू क्रिस्तस काकुळतीचे मुखामोळू आनी भितर तावन भायर येवचें, भितर बसचें न्ही, गुडान बसचें न्ही, बगार भायर येवचें, उजवाडाक येवचें, संतोशान आसचें आनी मनशाच्या गरजांक स्पंदन करून तांकां भायर हाडचें जावन आसा काकुळत म्हणून आमी समजल्या. ह्या आदाराचेर आमी स्पश्ट समजूं येता की मोरी काकुळतीची आवय, मेरी मदर ऑफ मर्सी. कित्या खातीर मोरी काकुळतीची आवय जाल्यार येदोळूच आमी समजल्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. जेजू क्रिस्त आमकां सोडयलोलो सोडवणदार मोरयेंत जल्माक नातलो जाल्यार आमकां मोरयेक काकुळतीची आवय म्हणूंक साध्य जातें ना. जुआंवचो वांजेल 3रो अध्याय 16वी ओळ कितें सांगता? द रेवेलेशन ऑफ गॉड्स मर्सी म्हणजे बापान आमचो इतलोय मोग केलो की कसो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो. उद्देश इतलोच, आमी कोणेच नाश जावन वचो ह्या खातीर एका आवयक ताणें विसरचें पडलें. ते सगळे कश्ट सोसूंक जेजूच्या फुडें एका आवयक, एका चलयेक, एका स्त्रियेक ताणें विसरचें पडलें. आनी सगळ्या संवसारांत एका स्त्रियेन मात्र जाप दिली, पळय हांव सोमयाची साकर, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आनी हें म्हणाचें जाल्यार सादारण सामान्य मनशाक आतांच्या परिस्थितीन साथ दिसना. देवाची कृपा जाय, देवान विसरून काडी जाय. ह्या खातीर मोरी काकुळतीची आवय. दुसरें, जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मनशाक तिरस्कार करूंक न्हय. आमकां मस्त कश्ट आयल्या त्या दिसांनी. मनशाचे प्रमाणे देव आमकां शिक्षा दिता, पूण देवाची शिक्षा ती मोगाची शिक्षा. म्हणजे देव मोग करूंक आयिल्लो, आमी फाटी येजय म्हूण सांगूंक आयिल्लो, आमकां बक्षूंक आयिल्लो. बक्षाणे सुलाबेर उतरान हांव तुका बक्षितां, तुवें सोरलाय फाटी ये. तशें म्हणून न्ही, तुवें सोरलाय जाल्यार सोरुल्लें फाटी दी आनी मुखार तशें करिनाका, पूण म्हज्या सांगातार राव, तुका हांव दितां जेवंक म्हणून हें सांगूंक आयिल्लो जेजू. आनी ताणें ती काकुळट आमकां दाखयली, जायत्या रितीन दाखयल्या. मातेवाच्या वांजेलान 16व्या अध्यायान 16व्या ओळींत आमी पळयता जेजून ताज्या शिसांक विचारलें, हांवें सगळ्यांनी गेला, सगळ्यां कडेन उलयला, आतां हो लोक म्हाका कितें म्हणटा? दुसरे जापी आयल्यो, पूण एकलो मात्र पेद्रू तांचो मुखेली म्हणलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण तो सांगा लागलो. केदाळा तो म्हणा लागलो. केदाळा जेजूची काकुळत पेद्रून अनुभव केली की त्या वेळार तो म्हणा लागलो. देखून आमकां समजता की जेजू सगळ्यांक काकुळत दाखोवंक आयिल्लो आनी तो मोरयेत वारी आयिल्लो, मोरयेचे उदारी आयिल्लो. देखून मोरयेक ती काकुळतीची आवय, काकुळतीची त्या जेजूची आवय म्हणून नांव पडलें. सगळ्या सोडवणेच्या ह्या सुटकेच्या चरित्रेन हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन लिबरेशनांत प्रमुख खंयचें गे म्हूण पापा फ्रांसीस सांगता, शिकयता, काकुळत प्रमुख. सगळ्या बायबलांत द गॉड्स मर्सी काकुळत प्रमुख. काकुळत पातकाच्या की उंचली तें सांगल्या. मनशाचे पाताक देवाची काकुळत पुसून काडटा. गॉड्स मर्सी इरेजस मॅन सिनफुलनेस. कितलेंय पयल्यांच्या पाताक जावं दी, कितलें व्हडलें पाताक जावं दी, केदाळ जिणी बदलून पाश्चाताप पावन हांव फाटीं येता पळय वेचीक पुता बरी, देवाची काकुळट पुसून काडटा. आनी तें मोरी अनुभव करूंक सकली जी येयली तें आमी आतां समजून घेवया. जेजून काकुळट दाखयली गडितां आमकां जायतीं मेळटात. माथेवाक आपयलें, ताणें व्हडलीं बातकां केलीं, मोस केल्लो, लोंस काण गेल्लो, सगळें फाटी दिवंक ताणें कृपा दिली. आनी माथेवाक म्हळें हें म्हज्या फाटल्यान, हांव काकुळटीचो, हांव मोग दाखोवचो, मनशाक हुस्को दाखोवचो. आनी माथेव गेलो आनी ताणें बरयलें आमी वाचता नियाळटा. प्रद्वार आदरली स्त्री सगळ्यांनी पात्रयलें, पात्रोंक चिंतलें, जिशी मारूंक चिंतलें, भायर गेलें, कोणेंय स्विकार करूं ना, याजकांनी स्विकार करूं ना, शास्त्र्यांनी स्विकार करूं ना, मुखेल्यांनी स्विकार करूंक ना, पयशे आल्ल्यांनी स्विकार करूंक ना, नातल्यांनी स्विकार करूंक ना. स्विकार केल्लें एकल्यान मात्र जेजून. स्त्रिये, बाये, कोणें म्हणी तुका गुन्यांवकार केलो गी? ना म्हणली ती.
हांवूय करना कांय उस्तूंक ना तेज्या फाटलें आमी जाल्यार मस्त उस्ती ते आहलें तुवें तशें केलें अशें केलें म्हाका जायना तुजे कडेन उलोवंक पूण जेजू करिना थंयसर बाप साहेब तें हरये फुटी सांगता आनी काण घेता जेजू काकोळटीचें मुखामळ बापाचें मुखामळ इतलो संतोश जालो गी तिका आनी हें पाताक हांव खंडीत करचें ना आनी जेजू सांगात आसतली म्हूण ती गेली तसल्या पुताची एक आवय आनी तिणें ही जिणी जियेल्ली आमी पळयता जाकेवाक कितें केलें जेजू मेळटस ताची संपूर्ण जिणी बदली जाली काकूळ ताका लाभली अनुभव केलो पिडेस्तांक बरें करचें पातक्यांक बुकसूंचें जेजू न्हू कोण पळय विधवी अनाथ आसा सांडून घाल्यांत संवसार पळय ते ओलयता नॅरो थिंकींग म्हणटा आमी ह्या आमच्या आशीर चिंतपांत तांकां ओलयलां पळय तळ्यांक सगळ्यांक जेजू सांगाता दवरता दादले स्त्रियो भुरगीं युवजण सांगाता दवरता आनी म्हणटा सर्गींचें राज हांचें कशें सांगलो रे सान पळय दुबळ्यांक सांगाता आनी म्हळें ही दिरवीं जावन आसात सर्गींच्या राजाची म्हूण सांगलें सांत आंतोनीन तें सांगिल्लें तशें तांकां प्रेरण मेळ्ळें जेजू तावन देखून हे सांत भक्त आमकां सांगतात असाल्या एका पुताची एक आवय काकुळतीची माय देखून जेजून हें पुरा केल्ले वरवीं मोरी तिच्या सांगात आशिल्ली जेजू सांगात आशिल्ली अखेर पर्यंत आनी देखून ती काकुळतीची आवय मोरी एकच हें बिरूद काकुळतीची आवय हो एक शगूण आसाचें जाल्यार मोरयेची जिणी काकुळतीन बरलेली म्हूण आमी समजोवचें कशें पयलें ह्या सगळ्या पुरावांचेर आदारांचेर येदोळ सांगिल्ल्या पोरणो सल्लो नवो सल्लो जेजूची जिणी हे वरवीं मोरये थंयच रुता जाल्ले गूण खंयचे पयलें मोरी ल्हान प्रायरस देवान विंचून काडटना मागण्यार आशिल्ली भावार्थाचें वाडिल्लें तिचें कुटाम भावार्थान बरलेलें कुटाम ती म्हणटा तुज्या शब्दा प्रमाणे शब्द म्हळ्यार जेजू क्रिस्त शब्द म्हळ्यार देवाचें उतर तुज्या शब्दा प्रमाणे तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं एका दिसाचो आट नाटक ड्रामा न्ही हो सगळी जिणी देवा खातीर करसूंक आसा तिजें विधेयपण तिजें खालतेपण देवाची काकुळट आमचे खातीर स्विकार करता मात्र न्ही आज आमी मीस भेटयतल्यांनी मागणें करतल्यांनी सेवा करतल्यांनी काम करतल्यांनी आमच्या क्रिस्तांव जिणयेंत आयच्या दिसा आमी आसांव तर मोरयेन त्या दीस आमचो उडास काडला हांव सोंसतलीं ह्या लोकांच्या बाचावे खातीर जेजून तांकां सुटका दी जाय ह्या पुताक हांवें हांकां दी जाय देखून हांवें ताका तयार करीत जाय पोसी जाय पळय हांव सोम्याची चारंडासी म्हणलेंच मोरी काकुळतीची आवय जावंक पावली दुसरें तिजें एक सॅक्रिफिसाचें आनी त्यागाचें जिवीत प्रामाणीकपणाचें जिवीत हर कमिटेड लायफ हर सॅक्रिफिशियल लायफ हर एका मिसावांत जेजूच्या ती पाठिंबो दिता हर एक वावर करतना मनशाच्यो गरजो ती समजता देखून हार्ड वर्क कश्टांची जिणी तिची ह्या खातीर मोरी काकुळतीची आवय शी इज द वुमन फॉर अदर्स ती तेस्त खातीर विशयान चिंतिना म्हाका ह्या फुडी म्हाका जागो म्हाका पळयजे म्हज्या पुतान म्हज्या तो सांगाता रावचे चिडकोन रावचे म्हज्या पालवां भितर आसाचे थोडे आवय आसात तांच्या भुरग्यांनी तांच्या पालवां भितरच आसाचे थोडे बापूय आसात तांचे उठूच रावचे तशें चिंता बरी येता एक दिसना जेजू कितें करूंक जाय लोकां खातीर आमचे खातीर पवित्र सभे खातीर ती सोडता जेरुजलेमा वच तूं मागणें कर सिनोगोगाक वच शिकय कोणाची कुमक करूंक वच हांव तुज्या सांगात आसां पुता कोणी मार खाता दिता जाल्यार हांव आसां भिये नाका म्हाका बाबाच्या पुस्तकांत त्या आवयन पुतांक कशें धैर्य दिल्लें हेरां खातीर जियोंक देवा खातीर जियोंक आनी मारतीर मरोंक तशेंच ही आवय खुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजूक पाठिंबो दिल्ली महान स्त्री ए वुमन फॉर अदर्स स्त्री दुसऱ्यां खातीर एलिझाबेथेची तिणें भेट केली प्रायवंत आपूण गर्भेस्त जाल्यार आपणाचे चिंती नासतना 3 म्हयने तिच्या घरा जायतें काम केलां तिणें ताचे उपरांत आपल्या पतीची जुजेची सेवा केल्या पुरपुरोंक ना ती काना शहरान पळया काजाराक आपयलें आमी वेतांव काजाराक वेतांव बसतांव जेवतांव इल्ले कोडी काडटांव ह्या बरें उलयतांव आमकां गुंतूना पूण हांगासर कांय ना मोरी वचून
तांकां कहली गरज आसा तें समजता अनएक्सपेक्टेडली पळय चिंतिनातले बरी कांय पाटी आशे नासतना जेजू बरें करतलो म्हणल्यार बरोवशान तिजे पुता लागीं विनाती करता आनी थंयसर कितें उणेपण आसलें तें भरती करता आनी तो सांगता त्या साकरांक तो जेजू कितें सांगता तें तुमी करा काकुळतू ताणें दाखोवची काकुळतू दिवची ताणें देखून तो कितें सांगता तें तुमी करा हांव न्ही तें हांव म्हणना ती हांव तुमचे बरीच जेजू प्रमुख तो काकुळतीवंतो बापाची काकुळट हाडिल्लो बापाचे काकुळटीचो मुखार मळू तो सांगता तें तुमी करा काना शारांत मरयेचो पात्र त्या लग्नाच्या कुटुंबाच्या जेवणान अशें मस्त गणितां आसात पूण निमाणें आज आमी आयकल्ली सुवार्ता त्या कुर्सा मळी सगळ्या जेजूच्या पैणार मरयेन सांगात दिला म्हळ्यार एक स्पंदन केलां जेजूच्या कश्टांक हांव आसां पुता भियेनाका त्या आवयच्या मायेच्या एका पाटिंबा वरवीं तो कुरिजोवंक सकलो एक कारण देवाची कृपा आनी तो देव तरी मनीस जावन एका आवयच्या पाटिंबा वरवीं मस्त कुटुंबांनी एका आवय बापूय समा भुरग्यांक मार्गदर्शन दितात सांगाता आसात पडल्यार उठोवंक धैर्य दितात जाल्यार कोण दाटो करिनात जाल्यार विपरीत कोण दाटो करिना धैर्य दितात जाल्यार तो भुरगो ह्या भुरग्याक खंयच्या दर्यांत आनी खंयच्या कश्टांत आनी उपयोंक शकता मस्तगडे अशें जायना जायचे बरी मरी आदार दिता आनी मरयेन जेजूक तो पाटिंबो दिल्लो तरी निमाण इनाम कितें पळय आयच्या सुवातेंत आयकलें स्त्रिये म्हणून तो आपयता देखून मरी देवनी मरी देवाची आवय पाटिंबो दिली स्त्रिये म्हणटाना बेजार जावना तिका ती सोंसता आनी काण घेता सगळ्या मनशा कुळाक ती काण घेता आनी मुखार हांव मनशां सांगता एक पूण मनशां मदें येयल्ली उसली मनीस कित्याक हांवें कितें मिसांव सुरू केल्लें जेजून तें संपयलें म्हणलो संतोश तिका जाता स्त्रिये हो तुजो पूत आनी जेजू न्ही जेजू महिमे बरीत तो देव जेजू मनीस न्ही हांगासर गुरुसाच्या मनांत तो देव महिमे बरीत देव मनीसांनी देव पूण महिमे बरीत आनी हो तुजो पूत ही तुजी माता म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक थंयसर मरयेच्या हातांत जेजून अर्पण करचें एक मान घडीत आमकां दाखयता की मोरी काकुळतीची आवय सांप्रदायीक मागणी आसात मरयेन स्तुती गायन केलें ती म्हणाली संततेतावन संततेक काकुळतो लाभतेली पळया मरयेनंत सांगलां देखून ती काकुळतीची आवय ती काकुळतीचो संदेश परगट केल्ली मिशनरी जेजू पयले बुडी तिच्या गर्भांत आयलो तशें म्हळ्यार पयलें जेजूक स्विकार केल्लो मरयेन पयलो क्रिस्तांव पयलो आपोस्तल जेजूचो शिस्ती देखून मरी काकुळतीची आवय सांप्रदायीक मागणे आसा नमान राणये आमी म्हणटा तिजो शेगूण काकुळतीचे माये कुमसार जाल्या उपरांत थोडे पटी आमी प्राजीत जावन म्हणटा नमान राणये काकुळतीचे माये आमचे पासत तूं विनाती कर सगळे शेगूण आटापचे मागणे स्विडनाची साम ब्रिजीत तिका मोरी दिश्टीक पडली खंय तिच्या चरित्रान मेळटा वाचूंक ती बरयता मरयेन सांगिल्लें म्हणून हांव काकुळतीची आवय हांवूच ह्या मनशा कुळाक जेजू लागीं हाडूंक आदार दिवची पाटिंबो दिवची आय एम द डोर टू ब्रिंग द सिन्नर्स बॅक टू गॉड द फादर म्हण ती सांगता ग्वादालुपेन गांवांत सांत जुआन दियागो हिका काकुळतीची सांगातीन म्हणून मरी म्हणटा दिश्टीक पडोन दैवी काकुळतीचें भक्तीपण आमी कुटुंबांनी आदारता ह्या वेळार तें दिल्ल्या सांत मारिया फाउस्तीना ह्या फाउस्तीना कॉल्सवाक म्हणटा आमी तिच्या जिवितांत तिच्या डायरींत बरयता सुमार कडेन जायत्या हंतांनी मरी काकुळतीची आवय म्हूण समजूं येत पयलें तिजे कातावीन गरबी संभव कित्याक सर अडकळींतले लोकांक भायर हाडूंक
जावं पुरो पारें पावस दग पिडा या पेंडेमीक म्हणटा आमी ह्या रितीची पिडा कश्टां वयले कश्ट संकश्ट ह्या सगळ्या आत्म्याच्या कुडीच्या मतीच्या दगदोणेंतली भायर हाडिचे जाल्यार मोरयेन ही एक स्थिती कातावीन गर्भी सांबाळ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन पवित्रत्म्या सक्तीन गर्भी सांबाळची गरज पडली देखून ती काकुळतीची आवय जाली काकुळदाराची आवय जाली पापा जुआंव पावल दुसरो सांगतो दिवेसेस इन मिसरेकॉर्डिया रिच इन मर्सी काकुळटी इन ग्रेस ह्या दस्तावेजांत सांगता मोरी कित्या खातीर काकुळतीची आवय मोरयेन काकुळतीचो अनुभव केल्लो आनी काकुळतीचो अनुभव केल्लो असो सामान्य रितीर न्ही इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे एक असामान्य रितीर विशेष रितीर तो म्हणयेत देखून ती काकुळतीची आवय अशें पवित्र पुस्तक नवो पोरणो सल्लो आनी नवो सल्लो कॅथोलीक पवित्र सभेची शिकवण सांप्रदायीक मागणी संप्रदाय लोकांचे पुर्वजांचे पवित्र सभेचे बापूय फादर्स ऑफ द चर्च पवित्र सभेची शिकवण आनी दोतोर आनी सगळे पापसाहेब आनी जायते भावार्थी मनशांचो अनुभव जिवितांत जाल्लें बरेंपण आमकां दाखयता की मोरी काकुळतीची आवय कितले जाणांनी कश्टा वेळार मोरी असो तेर्स म्हळा म्हज्या जिवितांत तें भोगलां कश्ट आयले संकश्ट आयले दिंब्यार पडोवन हात वयर घालून मोरये लागीं विनाती केल्ल्या वेळार त्या दिसा ते कश्ट दुसऱ्या माजोजांत रावले बरी रावल्यात पिडा गूण जाल्या वाटो दिसल्यात गैरे आसलें गेलां सैतानाच्यो संगती नाश जावन गेल्या हाका म्हणटात मोरयेची काकुळट मोरयेन आमकां दाखयली ते काकुळट दाखोवची जेजू क्रिस्तान देवा बापान पूण मोरयेन दाखयली वाट ती एक आवय माध्यम जावन मोरी काकुळतीची आवय तर भावांनो आनी भयणींनो ह्या म्हयन्यांत तेर्स म्हणटाना मोरये मायेक आमी मान करता आसतना हेर मनीस आमच्या लागीं मोरये विशयांत सवालां करतना मोरयेक मान करूं नजो पुरा म्हणटात थोडे असल्या वेळार आमी सारकी जाप दिवंक सका जाय मोरयेची जिणी अनुभव करन जेजू क्रिस्ताची सगळी जिणी आमची करन अनुभव केल्ल्या वेळार हें सादीत कशें करचें मोरये परी काकुळट दाखोवया जेजू परी आमी जावया कशें पयलें भावार्थ आमचो घट्ट आसूंक जाय भावार्थ घट्ट ना कांय जायना सगळ्या सक्तीक वोकात आनी सगळ्या संवसारा संगतीक जबाब दिवची भावार्थान भावार्थ म्हळ्यार सवालां करची न्ही सवालां केल्यार ताका भावार्थ म्हणनात विज्ञानान सवालां करियेत फॉर्मुला आसात या आनी कितें आसा ताका जाप आसा अशें केल्यार अशें जाता पूण भावार्थान तशें जायना भावार्थांत आमी पातये जाय अनुभव करीत जाय देखून भावार्थ या आमचो आत्मो घट आसल्या वेळार आनी आमची जिणी मोगाची आनी मनशापणाची जाल्ल्या वेळार जेजू बरी आमकां मोरये बरी काकुळट दाखोवंक साध्य जाता ह्या खातीर निरंतर मागणें आमच्या घरांत आसूं दी तें बदलूंचें नाका सुकोवचें नाका कोणी ना ता सुरू करा सकाळीचें मागणें सांगाता येवचें आमोरी ह्या एकन तेर्सपणी आमी भेटोवयात सकाळी आनी पवित्र पुस्तक आमी वाचचो सांजेर कुटुंबाचो तेर्स पांचीकण बरो करून ह्या एकण हात वयर घालून संवसाराच्या गरजां खातीर मागचें हें सगळी आमकां भावार्थांत जिवाळ करता देवा लागीं संबंद वाडयता आमकां बेन दिसना हें कोणा कडेन ना तशें जाल्यार मनशाक संवसाराची सकत बोळ दिवंक शकना पयशे आसतात वेतात व्हडपण आसता वेता एक दीस पडटा खंयचेय उरना पूण भावार्थ उरता आत्मघट उरता उडास दवरया हें केल्यार आमी काकुळटीचे दूत जावंक पावता दुसरें आमची जिणी खाली मागल्यार 2 पटी मिसां पळयलीं टीव्हीर पळयल्यार जायना 2 पटी इगर्जेक गेलो 4 रेतिरो केलो नोवेनां केलीं तितल्यार जिवीत संपूर्ण न्ही तें एक वांटो मात्र कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर आमकां शिकयता आमी पातये येतां आमी आचरण करता तिसरो वांटो आसा आमी जियेता फकत पातयेल्यार जायना आमी आचरण करीत जाय आमी आचरण केल्यार जायना आमी जिये जाय त्या दळा मात्र पुनर्जीवनपण आमकां मेळटा देखून म्हजी आनी आमची जिणी 2 म्हजी म्हळ्यार
हांवें म्हाकाच म्हणलो वेळ दिवन हांवें मुजस मोग करीत जाय. म्हाका तिरस्कार करचे न्ही, मरयेन तिका तिरस्कार करूं ना. तिकाच तिणें स्विकार केलें. कश्ट जावन दी, सूख जावन दी, हांव म्हजो मोग करतां. म्हाका आसा तशें पळयतां, म्हजी अस्कतकाय स्विकार करतां. त्या दाळा आमी देवाक आमचे भितर पळयता, आमचे भितर येवंक सोदता. दुसरें आमचें, म्हजें म्हणलें न्ही, आमचेंय आसा. आमचें म्हळ्यार कोण? म्हज्या कुटुंबांत आशिल्ले सांदे, म्हज्या शेजारा वाड्यांत आशिल्ले सांदे, हेर धर्माचे सांदे, पवित्र सभेचे सांदे, सगळ्या संवसाराचे हांवें वावर करचे कडेन समाजाचे सांदे. देखून एकामेकाच्या गरजांक, ल्हान गरजो घरांत रावन आराम करीत. स्त्री रांदता आनी ती निज कश्टाता. दादलो वगेस बसोन पळयता, वाडिल्लें जेवता न्हिदता जाल्यार तें स्पंदन करचें न्ही. कुडीचे दृश्टेन पळयल्यार थंयसर वचोन कुडीच्या गरजांक खाण तयार जाता जाल्यार आपुणूय सांगात दिता, आपुणूय इल्लोसो वावर करता म्हूण ह्या दादलो ह्या स्त्री करीत जाल्यार तें मोगान स्पंदन करचें. फाटीं अशें ना. आत्मिकांनी मतीच्या रितीन स्पंदन करचें. एकलो मनीस एकसुरो आसा, ताका ताजी बोगणां सांगूंक कोणूच ना. तो भियेता, सांगल्यार कितें चिंतात कोण ना म्हूण चिंता. तसल्यांची गरज समजून हांव आसा, भियेनाका, सांग. तुजे कश्ट म्हाका समजतात म्हणून आमी ताज्या गरजांत पावचें. ती जावन आसा काकुळट. कुटुंबांत जाता, वाड्यान जाता, शेजारा जाता. जायते जण ह्या दिसांनी म्हाका देव ना, म्हाका धर्मच नाका म्हूण भावात सांडिल्ले आसात. तांकां सांगात दिवचेंच कांय शर्माव दिजें म्हणना, तांकां सांगात दिया दिव्या. त्या दाळा आमी काकुळट दाखयता, तांकां जेजू संगे परत्यान फाटीं हाडटा. जायते जण युवा जण आमचे इतर धर्माच्या लागीं वेतात. आमचो कातोलीक भाव सांडून भायल्यान मात्र तो मोग पळयतात, भितर नीज क्रिस्ताचो मोग सॅक्रिफीस पळोवंक शकनात. या तांच्या सांगाता गेल्यार तांकां भावार्थाक फाटीं हाडिनात. जावं पुरो चले या चलयो, ह्या वर्षांत सत्राय घेवची. तांकां सांगात दिवचो भावार्थ आशिल्ल्यांनी, मोगान जियेतल्यांनी. सोबाय पळोवन कोडी काडन प्रचार करच्या बदला सांगात दिवन त्या मनशांक सोम्या सांगात हाडची जावन आसा. आनी एक रीत मरयेन दाखयली काकुळट दाखोवची. जायते जण आत्म्याचो संतोश तांकां ना. कुटुंबांत आवयतावन मोग मेळना, भुरग्याक बापायतावन मोग मेळना, म्हाका कोणूच मोग दिवना. ही एक म्हजी आवय आसा, हो एक म्हजो बापूय आसा, हर एक वेळार म्हाका हे कामागाराक बरी लागता म्हणून कितल्या भुरग्यांनी म्हणलें आसा. देखून म्हाका हें गरज नाका, म्हाका कुटामच नाका, म्हाका मुरोंक जाय, हांव मरता म्हणून गेल्ले आसात. ह्या दुसऱ्या संगतींत बली जाल्ले आसात. जावं पुरो सोरो, जावं पुरो आमाल पियोवण, ह्या मादक द्रव्यांक, ड्रग्स, अल्कोहोलिजम, सबस्टन्स एब्यूज ह्या दिसांनी विविध संगतींक गेल्यात. कित्याक गेल्यात? तांकां दुरसोवच्या बदलाक ते कित्या खातीर गेल्यात? कित्या खातीर आमच्या सांगाता नात? कित्याक जल्मात हांव आज पर्यंत आमचो मोग म्हळ्यार पयशांचो, वस्तू दिवन मोग दिवचो न्ही, बरी बरी खाणां करून मोग दिवचो न्ही, बागार सांगात दिवन तांचें बरेंपण होगडचो न्हू. तांचें थंय कितें उणेंपण आसा ताका जोगतो पर्याय सोदचो जावन आसा. ही जबाबदारी पयली एका आवय बापायची. क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवन जाल्यार शिक्षक शिक्षकींची, मुखेल्यांची आनी भावार्थ गट आशिल्ल्यांची, दान धर्म करतल्यांची, समाजेंत उंचल्या स्थानार आसलेल्यांची. आपसाहेब म्हणटा, उठा तुमच्या त्या दफ्तरांत न्हू, या त्या उंचल्या जाग्यात सकयल वसा, तांच्या सांगाता रावा. देव तांचो तुमच्या मुखान तांकां भेटता. तांकां फाटीं हाडूंक प्रयत्न करचे. ती जावन आसा आमी दाखोवची काकुळट. असलें करूंक. देखून ह्या दिसांनी कितें जालां? दुरसोवचें सडलां. वांकड्यो चिंतना सडिल्लीं दिसतात. कितेंय कोणेंय केलें ताका सकयल घालचें. या कितेंय एकल्यान चूक जाली ताका कीड दृश्टेन पळोवचें. कोणीय कोणा कडेन उलयता वांकडे दृश्टेन पळोवचें. त्या खातीर आमची समाज हांगासर बरी जायना. जर ताच्या बदलाक तें कित्या खातीर जाता? हांवें कितें ताका बरें करीत? मरयेन आज दुसऱ्या विशयान चिंतलें, जेजून हेरां विशयान चिंतलें. ते जावन उठोन गेले आनी तांणी संबंद बांदून हाडलो. आज हांव आनी तूं तशें करतना संबंद बांदून हाडटा. देखून धनात्मक रितीन उलोवचें, पॉझिटीव उलोवचें, मनशापणान उलोवचें. देखून आमचें थंय आसूंक जाय मनशापण, आमचें थंय आसूंक जाय मोवाळाई, आमचें थंय आसूंक जाय तें बोगसणाचो स्पिरीट, आमचें थंय आसूंक जाय राजी संदानाचो स्पिरीट.
आमचे थंय आसूंक जाय तो मोग आनी मायपास ते मोरये थंय आसुल्लो, जेजू थंय आसुल्लो, सांता भक्तां थंय आसुल्लो, केदाळ आमचे थंय तो येता, आमी काकुळतीची हातेरां जाता आनी त्या दाळ आमी म्हणूंक शकतले मोरये वरवीं आमकां हे शेगूण रुतां जाल्यात मोरी काकुळतीची आवय. हे सगळी करूंक आमकां कारण जावचें येवकारिस्ताचें बलिदान. आमचो समुदाय येवकारिस्ताचो समुदाय. जर येवकारिस्त ना आमचें जिवीत व्यर्थ. मोरयेन जेजू कालवार दोंगरार साक्रिफीस भेटोवंक तयार आयकन पाठिंबो दिल्लो आनी काकूळ दाखयल्ली. कित्याक जर जेजू क्रुसार मरतो ना, जेजू पुनर्जीवन जातो ना, आमकां काकूळट मेळटी ना. देखून ह्या खातीर मोरी एक येवकारिस्ताची स्त्री. देखून आमी काकुळतीची हातेरां जाय तर आमकां येवकारिस्त करया, येवकारिस्तान भेटोवन दिवया आनी ती कुर्प आमचे थंय येवन दी. आनी त्या कुर्पेन येवकारिस्त जियोवंक आमकां मोरी आज आपयता. रोजार मायेचो तेर्स एक पवित्र पुस्तक केंद्रीकृत कातोलीक मागणे जावन आसा. हे मागणे जेजूच्या जिणयेचे पवित्र मिस्तेर मोरये मुखार नियाळूंक कुमक करतात. तेर्स आमच्या मलगड्यातावन पवित्र सभेंत जिवाळ आसचें एक फळाबरीत कातोलीक मागणे. आमचो बाबार्थ सतमंतांत उसारण आमच्या बापा नामान मोरये आनी महिमा बापा संगी नामान राणयेच्या मागण्याद्वारे रोजारीचे 20 मिस्तर नियाळूंक कुमक करतात. तेर्साच्या वेळार आमी संतोष, दूख, आनंद आनी उजवाडाचे मिस्तेर म्हणून जेजूचे कश्ट, मरण आनी पुनर्जीवनपण नियाळता. तेर्साच्या भक्तीपणाची सुरविली चरित्र पळयतना मठवासी तांणी करच्या मागण्याचे लेख दवरचे गतीर गुळे फातर एकेगस विंगड करून दवरता. ही दस्तूर क्रमेन बदलावन जावन एका सरयेक मुन्यो गुंच्यो ह्या एका सुताक गांठी घालच्यो जावन बदलली आनी अशें निमाणे सबार मुनयांनी गुंतलेले एक कोंत प्रचलित जालें. डॉमिनिकन दस्तुरे प्रमाणे 1214 इसवेंत मोरयेन सान डॉमिनिकाक प्रोवेले म्हणल्या इगर्जेंत दिश्टीक पडोवन एक कोंत ताच्या हातीन दिल्ले म्हणलो उल्लेख आसा. अशें मोरयेक रोजार माय म्हणलें बिरुद आयलें. पापा पियूस पांचव्यान रोजार मायाचे भक्तीपण प्रसार करून ऑक्टोबरच्या 7 तारखेर रोजार मायाचे फेस्त परगटले. मोरयेन सगळ्या तिच्या दिसवण्यांनी लोकांक तेर्साचे भक्तीपण आदारूंक उलो दिलो. मोरी दिश्टीक पडलेल्या सर्व पवित्र जाग्यांनी तेर्सा मुखांत्र आजुनी अजापां घडोवन आसात.
तेच कुटुंबाचे मागणे, तेच कुटुंबाक एकवटायता, भावार्थ स्थिर करता, क्रिस्त जिवीत जिवाळ करता, अशी आमची काळजां मना सर्वेस्परा देवा थंय उबारता. देखून मोरयेक आमच्या कुटुंबांनी मान करया, तेर्साची सकत समजोवया, रोजार मायेचे रजार करया आणि आमचे क्रिस्तची जिवीत फळाबरीत करया. सद्गुणवान देवा, सर्वकल्याण बाबा, सदानी विचारसरा आणि येशू ख्रिस्ता ताच्या एका सुतार आमच्या सगळ्या तो पवित्र नावाने गर्दी संभोगलो हांव बाबा एक आमसर कलो कोण प्रकार आणि वस्तूचे ताका उपस्कार केलो तो मेरो आणि घेतलो तो मेरो मध्ये देतो तिसऱ्या सामने तो जीवन जगलो सरकार सुरू सर्व देहात देवशाव तुझ्या बसता एक आमची आणि नेण्याची मुक्ती करून करो सत्संगा पवित्र ज्ञान कॅथोलिक पवित्रे भक्तांचे एका भक्तांचे भक्ताने पुढीचे जीवन कोण सस्याचे जीवित आमेन. आमचे बाबा सतीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजाम पाहिजे तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जाऊन Bagaimana ini lewat saya,
Bagi-bagi bagi berwajib, amal bagi akan diberikan, kata yang mencampur nasi dari kami. Nama bagi bagi sesuci sana, siapa kusri, anisri kuat Yesus. Bagi-bagi bagi berwajib, amal bagi akan diberikan, kata yang mencampur nasi dari kami. Nama bagi bagi sesuci sana, siapa kusri, anisri kuat Yesus. Bagi-bagi bagi berwajib, amal bagi akan diberikan, kata yang mencampur nasi dari kami. Nama bagi bagi sesuci sana, siapa kusri, anisri kuat Yesus. Bagi-bagi bagi berwajib, amal bagi akan diberikan, kata yang mencampur nasi dari kami. Nama bagi bagi sesuci sana, siapa kusri, anisri kuat Yesus. Bagi-bagi bagi berwajib, amal bagi akan diberikan, kata yang mencampur nasi dari kami. Nama bagi bagi sesuci sana, siapa kusri, anisri kuat Yesus. Bagi-bagi bagi berwajib, amal bagi akan diberikan, kata yang mencampur nasi dari kami. Nama bagi bagi sesuci sana, siapa kusri, anisri kuat Yesus. Bagi-bagi bagi berwajib, amal bagi akan diberikan, kata yang mencampur nasi dari kami. Nama bagi bagi sesuci sana, siapa kusri, anisri kuat Yesus. Bagi-bagi bagi berwajib, amal bagi akan diberikan, kata yang mencampur nasi dari kami. Baiklah Bapa, Anda yang mengingatnya, sesuatu kesalahan salah sebenar. Amin. Ye bujang Yesus, amshibata ambahushi, yen pada jauhnya amnaiwa, semisatnya sergan jika berji ketiga sesenya serta berpawai. Dusro miste mori Elizabeth Chibet करता. थोड्याच दिवसांनी मुलीकडून सुधाच्या डोंगराळ प्रदेशातल्या एक शिखरात राहून कमी केली. त्यांच्या घरच्या वाढदिवसान एलिझाबेथीने नमन केलं. एलिझाबेथी मुलीचो नमन ऐकताच तिचे कुशीत असलेल्या बडका उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र अज्ञानावरून उडल्या तलावात आली. स्त्रियांच्या सदैव तुझे कुशीचे फळ. देवाचे उत्तर दे. Wakani Tuhan Krista, आमचे बाप्पा सांगतमया आणि वन्य मानवांमध्ये फिरणे आम्ही विविध प्रसंगातील मागते आमचे बाप्पा सतीशा तुझे नाव पवित्र तुझे नाव सांगाय तुझी खुशी सदा सदा तुझी संसारांचा आमचं स्पर्धो रासा संतानी आणि आमचे स्त्रियांच्या तशी आमची भक्ता होतोस आणि आमका ताळे पडत नका तो वाईटात आमका निवार. मागण्या आमच्या बापावरती बेस्ट यासारख्या सर्वधर्मिकांमध्ये बऱ्या बऱ्यापैकी किंवा तुम्ही दिले विसाव भेट करून आम्हा सर्व सुसुईत करून मान्या. नमान मुले कृपे मुले सगळे सगळा स्त्रिया पितर सदे आणि सदे विखोर तुझ्या दृष्टीने सरून भगवती मुले देवाश्रय आपोपल्या काते विनंत आता आणि सामान्य सगळे आम्ही. नमान मुले कृपे मुले सगळे सगळा स्त्रिया पितर सदे आणि सदे विखोर तुझ्या दृष्टीने सरून भगवती मुले देवाश्रय आपोपल्या काते विनंत आता आणि सामान्य सगळे आम्ही. वेगवेगळ्या कष्टापुढे आकांता सापडलेल्या तू आधार आणि प्रसन्नता त्यांची पीडा सुसू बोल आणि सुस्ती करायला बरं मान्या. नमान मुले कृपे मुले सगळे सगळा स्त्रिया पितर सदे आणि सदे विखोर तुझ्या दृष्टीने सरून भगवती मुले देवाश्रय आपोपल्या काते विनंत आता आणि सामान्य सगळे आम्ही. वेगवेगळ्या धर्मांच्या जाती जातीच्या लोकांकडे संसर्गी असा त्यांचा केवळ मोगांबद्दल जीवित मांडून काढून त्यांना आधार देऊन मानला. नमान मुले कृपे मुले सगळे सगळा
जिविकांना फुलांनी सुंदर आदार मानता Nama Yesu berberle suci segala setiap terusdi ani sebagai form terusdi Yesus. Nama Yesu berberle suci segala setiap terusdi ani sebagai form terusdi Yesus. Nama Yesu berberle suci segala setiap terusdi ani sebagai form terusdi Yesus. Nama Yesu berberle suci segala setiap terusdi ani sebagai form terusdi Yesus. Nama Yesu berberle suci segala setiap terusdi ani sebagai form terusdi Yesus. Nama Yesu berberle suci segala setiap terusdi ani sebagai form terusdi Yesus. महिमा Bapa, Anak Putra, dan Roh Kudusnya. Ye ucap Yesus, am cipta am kabushi, yang berjauh jauh dengan kalimat, sebenarnya serta jiwa berji berjiwa sesuai serta mempawai. Tisro Kristen berteman Yesus berkata. Selalu kabar hari Yesus Kristus disebutnya. Tiada sani Agustus Februari setiap hari Selasa secara dengan perusahaan permanente. Sudah kita sekarang disebut kali ini sana secara sudah yang sedia tapi kita secara bertema apa yang ada dalam satu tak selagi kaya seni tak sebut dimori tak sesalah lagi. Kemudian kita Kita yastana, tiada sesuatu disebut disale. Ani dia awalnya kemudian ikut dalam sensari. Karena kita berian kita, ikut ini dayo. Kita satu rasa komero naslo. Dewa sekitar. Bakal itulah bisa. Ang sebab sehingga Jika Islam, jika sekali, jika Solis berdoa Konkani, anime Yesus dalam Rosary, terjun sifat bagus, anime bahkan yang bertindak, kebaikan yang bahagia. Nama Yesus berdoa suci segala, setiap terusdi, ani form terusdi Yesus. Bagi Rosary, amat punya diri dengan dekat, akan yang bersama dari Amin. Bagi
कित्याक तुजी वर्सां वेगळी काडली देवाचे उतरले वाणी तुका क्रिस्ता आमच्या बाबा सतीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संवकार येवं तुझी खुशी सकाळ सकाळ तशी संवसारांत जावं आमचो पडतो राजा सत्कामी आनी आमचे सुते आमच्या तुझी आमची आत्मा उगोस आनी आमकां गाडे पडते नाका तर वायट करते आमकां निवार नमन मुरी उबे उबे सोबी तुझी सोबे आसा प्रिया बेट तुझे प्रिया बेट
क्रिस्तांच्या आधारा गोड्याचे राणी पात्र्याचे राणी प्रवादीचे राणी अपोस्तलाचे राणी मार्तिनाचे राणी कॉन्फेसराचे राणी अवकारीचे राणी समेस भक्ताचे राणी सैमाच्या पातळी गरबी सगोदर राणी सर्गी विद्युत राणी भोगोविंद रोसारीचे राणी कुटुंबाचे राणी समाधानाचे राणी देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले तुझे संसारिका देवाचे बघेली माई आम्ही आमच्या कसा आमच्या वागण्या सौकर्य वगैरे नका पण समेत विनंती आमका सर्वांस निवार आनंदवीत आणि सदैवी अवकारी भगीरथी देवाचे बाई आम्हापासून विनंती कर प्रार्थना हे देवा तुझ्या एकाच पुत्रान आपले जीवी मरणाने जीवन करणारी